Join Stella Academy, Goa's best coaching for IIT, JEE and medical exam preparation. Best online learning experience only at Stella Online Courses. Call us now. PPP तत्वाचेर जावपाचे आशिल्ले प्रकल्प फुडेंच वचना जाल्ल्यान मुख्यमंत्री प्रमोद सावंतान ताचे अध्यक्षतेखाला खासा स्टियरिंग समिती जुलय 2020 नेमिल्ली. ते समितीचे 2.5-3 महिन्या उपरांत बुधवारा 30 सप्टेंबराक पयली बसका जाता. बसकेत PPP प्रकल्पांचो स्टेटस आनी अडचणींचेर सविस्तर चर्चा जातली. ते 7 PPP प्रकल्प आसात ते अशे: पणजे रेश मागुश रोपवे प्रकल्प, पणजेचो सोलर पावर जनरेशन प्रकल्प, पणजेचो कदंबा बस स्टँड, कन्व्हेन्शन सेंटर, ब्रिटना रेसिडेन्सी, हणजूणचो टुरिझमाचो प्रकल्प, मुंबय वाशी गोवा भवन बांदपाचो प्रकल्प. संबंधित खात्यांच्या अधिकाऱ्यांक सगळो अभ्यास करून बसकेक येवंक सांगल्यात. मुख्यमंत्री, 3 हेर मंत्री, खात्यांचे मुखेली धरून 15 जाणांची समिती, खासा आमंत्रित म्हणून 12 हेर खाती, महामंडळांचे मुखेली बसकेक. संबंधित खात्यांक प्रकल्प आडखळींचेर प्रेझेंटेशन दिवचे पडटले. पर्यटन प्रकल्प खंय आडकल्यात ताचेर संबंधित खात्यांक आदींच म्हायती दिवंक सांगल्या. बसके वेळार खात्यांकडच्यान तांचेर उपाय सुचोवंक जाता जाल्यार सुचोवचो म्हूण मागला. गर्दी नाका म्हूण खात्याच्या एकाच अधिकाऱ्यान शक्य जाल्यार मुखेल्यानूच येवपाचो. बुधवारा मोपा विमानतळ डेव्हलपमेंट अधिकारिणीची बसका मुख्यमंत्र्यान आपयल्या. ह्यो बसका फाटल्या प्रेस्तारा जावपाच्यो आशिल्ल्यो, आतां त्यो येता त्या बुधवारा जातल्यो. प्रुडंटा खातीर चीफ रिपोर्टर लौकीक शिलकार.